जेजू क्रिस्ताक तुम्ही कुर्सार मारलो आणि तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो आणि ह्या सर्व घटनाक आमीच साक्षी म्हणालो सांत पेद्रू सनेद्रीन सभे हुजीर ताका आणि ताज्या हेरा इश्टांक आपोस्तलांक बंदिवान केल्ल्या वेळार जेजूच्या नांवान कितेंच तुम्ही शिकोवंक नजो म्हणून ताकीद दिल्ल्या वेळार तांकां मार गेल्ल्या वेळार सांत पेद्रून सर्व आपोस्तलांक आणि तांची उतरां एकठांय करून जुदेवांक सांगली उतरां ही आज ह्या शर्मावार कसलीच काणयो नात. आज जें कितें हांगासर घडटा ह्या मिसा वेळार घडटा हाज्या विशयांत आमी उलोवया नियाळ करया आनी हें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण ह्या मिसा वेळार हांगासर घडोवन आसचें. प्रमुख जावन 3 संगत्यो आज हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. जर तर ही गरज माता वाडली आपोस्तल धैर्यान भरले आपोस्तल आनी उरले शिस संवसाराच्या चारांय कुशीन गेले तर पयल्या सुवातेर तांकां मेळिल्लो तो मरणाचो अर्थ जेजू क्रिस्त आनी ताज्या मरणाचो अर्थ समजल्या उपरांत जाली ती बदलावण. जेजूचे शिष्य जेजू सांगाता 3 वर्सां आसले. जेजूची शिकोवण तांणी आयकल्ली. जेजून सांगले वपाऱ्यो तो काणयोय तांणी आयकल्ल्यो. जेजून केली असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू मागण्यार आसतना रुपांतर जाल्लें सयत तांणी पळयल्लें. मरण पावल्ल्या व्यक्तीक जेजून हात धरून भायर हाडलें तांणी पळयल्लें. मरण पावल्ल्या त्या लाजरसाक जेजूक भायर हाडल्या उपरांत त्या लाजरसाच्या सांगाता बसून ते जेवल्ले गम्माता मारले. पूण जेजू क्रिस्ताक मरण पावल्ल्या वेळार ताज्या वयर कुरीस दिल्ल्या वेळार सर्व संपदलें ताज्या शिसांच्या मोदें. आनी जेजू क्रिस्त मरण पावल्या उपरांत आपोस्तल आनी ताज्या सांगाता आसले उरले शिस चिंती लागले. 3 वर्सां जेजूच्या सांगात आमी आशिल्ल्या बेकारपणी आमी करशिले. कांय कितें काम केल्लें जाल्यार घरा कांय जोडून हाडते आसल्या. कितेंगी आमी व्हड चिंतिल्लें आमी व्हड जाता म्हणून चिंतिल्लें जिवितांत मुखार येता म्हणून आमी चिंतिल्लें. पूण जेजू क्रिस्त मरण पावलो सर्व वाकेर जालें. जुवंस एवांजेल अध्याय 20 वळ 3 सांत पेद्रू सांगता हांव मासली बागोवंक वेतां आनी ताज्या सांगाता उरले शिशी सांगतात आमी तुज्या सांगाता येता कित्याक 3 वर्सांचे क्लास पुरा मुगदली आनी कांय ना. सर्व संपदलें. लुकास एवांजेल अध्याय 20 वळ 21 लूक 24:21 एम्माउसेच्या वाटेर ते 2 जण शिस आसले. जेजू तांच्या सांगाता वेता आनी विचारतात कितें तुमी उलोवन आसात. एम्माउस वाटेक येतले ते शिस जेजूक सांगतात आमी चिंतिल्लें तो जेजू क्रिस्त इस्रायल परजेक सोडवून हाण दितलो आनी होच बरवोसार आमी आशिल्ल्या. पूण ताका आमच्या जुदेवांनी आमच्या धर्माच्या वडिलांनी ताका जिवेशी मारलो. आतां कितेंच ना आमी आमच्या वाटेक पाटी वेता. जेजूक धरलो ताका मरणाची शिक्षा फावो जाली आनी तो मरणाच्या त्या कुर्सावर उमकळ नासतना ताज्या सांगाता आसले 12 जण शिस 12 जाणांतल्या आपोस्तलां पैकी एकल्यान जीव घात केलो तरी उरले 11 जण शिस आशिल्ले. जेजूच्या सांगाता आसलो एकलो मात्र जुवांव उरले कोणूच नातिल्ले कित्याक ते भियेले. मरणा सांगाता सर्व आखेर म्हूण ताणें चिंतलें. मार्काचो एवांजेल अध्याय 15 वळ 30 आनी 8 ह्या रितीर सांगता जेजू मरतानाच देवाळांत आसलो तो पर्दो वयर तावन सकल 2 वांटे जावन धरणीक पडलो सर्व संपादलें. मातेवाचो एवांजेल अध्याय 20:7 हांगासर आमी पळयता जेजूर मरण पावच्या त्या वक्ता भुंय कांपणी जाली कडपां फुटली आनी ह्या संवसाराचेर काळोख जालो. सर संपदलें. आनी आपोस्तलांनी चिंतलें जेजूच्या मरणा निमती सर आखेर जालें. पूण जिवंत जाल्लो जेजू क्रिस्त तांच्या मदें उबे रावता आनी सांगता शांती तुमकां. तो वळ ते भियेले सांगत आस ते पातयेले.
जुवांसो वांजेल अध्याय 20 वळ 20 आणि 20 अशें सांगता, सोम्याक देखतस ते संतोषान भरले, तांच्या मध्ये नवो जीव उदेलो. हो कितें मिस्टर काय म्हण ताणें चिंतलें, तांकां समजोंक ना. कुरीस आनी कुर्सा वयर जाल्लें तें मरण आनी जिवंत जेजूक पळयतना तांकां जो अर्थ समजोंक ना, पूण ते संतोषान भरले, कित्याक जेजू क्रिस्त तांच्या मोदें आसा, जिवंत आसा. जुवांसो वांजेल अध्याय 20 वळ 20 आणि 2. जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलांक दाखयता, ताका तांच्या मदें उबे रावता आनी सांगता, घेयात पवित्र आत्म्याक, जांची पातकां तुमी बक्षितल्या ती बक्षातली, जांची पातकां तुमी बक्षोवची ना ती बक्षाशिनांत. तांकां अधिकार दिता, पवित्र आत्म्याने तो भरता. तो वळ तांकां अर्थ जाता. जेजू क्रिस्ताचें मरण कुर्सा वयर जेजू क्रिस्तान प्राण सोडलो तरी ताजें पुनर्जिवंतपणा निमती त्या मरणाचो अर्थ तांकां कळीत जाता. मरण आखेर न्हय, मरण आमकां शाश्वत जिवाक पावोवचें. आनी तो वळ तांकां समजाता, उल्लेख जेजू क्रिस्ताचो, उल्लेख ताज्या उतरांचो आनी जेजू क्रिस्ताची शिकवण मरण तांकां अर्थ जाता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी जिवंत जाल्लो. जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी जिवंत जाल्लो. आयच्या दिसा ह्या मिसा वेळार हांगासर तो जिवंत जाता. ही जावन आसा आयची लितुर्जी. प्रत्येक जावन आयची लितुर्जेंत आमी पळयता जेजू क्रिस्त आमच्या मध्ये जिवंत जावचें ह्या लितुर्जीच्या वेळार. इगर्ज मातेची पोरणी मुस्तो आदली एक शिकवण आसा आनी ही शिकवण ह्या रितीर आसा, मोठ्यान तुमकां सांगता. मरण पावल्या आत्म्याक आमी मागता, तांकां मिसा आमी दिता. आनी ही जावन आसा आमचो एक संप्रदाय आनी इगर्ज मातेची शिकवण. कोणीच मरण पावलें तांच्या खातीर मागचें. पूण आदली एक पोरणी शिकवण ह्या रितीर सांगता, मरण पावले आत्मे ह्या रातीक राखून रावतात, ह्या लितुर्जीक राखून रावतात. जेजू क्रिस्त जिवंत जाता जाल्ले ह्या लितुर्जीक राखून रावतात. कशें? तोंड उक्तें करना, आंकन रावतात. त्या रितीर सल्वसांव सोडवण मेळच्या खातीर मरण पावले राखून रावतात. त्या देखून प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आयच्या लितुर्जी वेळार मरण पावल्ल्या आमच्या वडिलांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक मागचो आमचो कायदो. कित्याक? जेजू क्रिस्त सोडवणदार ना केवल जीव आसल्यांचो, जेजू क्रिस्त सोडवणदार मरण पावल्या हर एकल्यांचो. आपेला तावन आज पर्यंत जो कोण मरण पावला त्या सर्वांचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आनी सर्वांक जीव दिवचो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ह्या निमती इगर्ज मातेचे उपादेश, 10 उपादेश न्ही, इगर्ज मातेचे उपादेश थोड्यांक उड आसा संपुरो. आमच्या कुंभाराच्या पयल्या कुंभाराच्या दुतोनीक आमकां विचारतात वळ उडासनांतल्याक. हांव सांगता तिसरी इगर्ज मातेचे उपादेश तिसरे ह्या रितीर सांगता, ह्या प्रमुख दिसांनी, ह्या इस्टर सिजनांत एक पावटी पुणी क्रिस्त प्रसाद सेवचो. जिवंत जेजूक ह्या सिजनांत, इस्टर सिजनांत एक पावटी म्हणी क्रिस्त प्रसाद सेवचो. तितली प्रामुख्यता इगर्ज माता आयच्या मिसाक आनी मुखार येवच्या ह्या दिसाक इगर्ज माता दिता. कित्याक? जिवंत जेजूक आमी स्विकार करता आनी हो जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. आपोस्तलांक ही शिकवण समजली. जिवंत जेजू क्रिस्ताक पळयलें तक्षणच तांकां समजलें कुर्साचें मरण आखेर न्हय, बगार प्रारंभ. जर तर जिवीत आमी पावोंक जाय तर त्या जिवीत जेजून दिवचें त्या जिवीत आमी आपणावचें जाय तर आमी आपणाचो कुरीस घेजय आनी त्या जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करीजय आनी कुर्साचें मरण आमी स्विकार करीजय. आनी तो वळ जाली बदलावण शिसांच्या मोदें, तो वळ जाली बदलावण आपोस्तलांच्या मोदें. त्या देखून दुसरे लिसां आज तुमकां हांव दिवंक शेता. हे सत समजल्ल्या वेळार आपोस्तल बदलले. कसलें बदलावण तांचे थंय आयली? पयल्या सुवातेर ते पातयेले, सर्व आपोस्तल पातयेले. जेजू क्रिस्त जिवंत जाला आनी हाजो परिणाम जावन जेजू क्रिस्त तांकां पवित्र आत्मो दिता. आपोस्तलांची कृत्या
अध्याय 1 वळ 1 तावन 4 जर तर आमी वाचचें तर पवित्रात्मो त्या सर्व आपोस्तलाचेर देंवता, उज्याच्यो जिब्यो येवन तांचे वयर रावतात, तवळ ते बळवंत जातात. बियान भितर आसलेले आपोस्तल तांच्या जिवितांत बदलावण जाली, ते भायर आयले आनी जेजूची उतर प्रगट करूंक लागले. वळ 5 आनी तावन 7 पर्यंत आमी पळयता हर एकलो आपोस्तल उलोवंक लागले आनी थंय आसलेल्या लोकांक तांच्या भाशांत तांकां समजोवंक शकले. आनी ही जावन आसा बदलावण जेजू क्रिस्तान आपोस्तलांचे वयर करची जेन्ना तांणी पातयेलें. आमी परत पळयता जिवन जाल्ले हो जेजू क्रिस्त स्विकार केल्ल्यांचे हे आपोस्तलांचे दायज जावन आसले. जेजू क्रिस्त दुसरें कितेंच न्हय. कसलें तें दायज आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 3 वळ 6 हे अशें बरी आसा. जुवांव आनी पेद्रू देवळा गेल्ल्या वेळार थंय एकलो येवन भिकारी येवन मागता. तवळ सांग पेद्रू सांगता भांगार आनी रुपे म्हजे लागीं ना, पूण जेजूच्या नांवार हांव तुका सांगता उठ आनी चल. आनी तो तक्षणच बरो जालो. हर एका आपोस्तलांनी हे सत्य पातयेलें. जेजू क्रिस्त तांचे दायज म्हणून स्विकार केलें. जिवान जेजू क्रिस्त तांचे बळवंत हातेर म्हणून तांणी स्विकार केलें. आनी तवळ इगर्ज मातेंत बदलावण जाली. आनी सुरविल्ल्या त्या दिसांनी इगर्ज मातेंत दगदवण्यो प्रारंभ जाल्यो. कसली ती दगदवण्यो? आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 5 वळ 17 ह्या रितीर आसा. आपोस्तलांक तांकां धरतात, जेजूच्या नांवार कितेंच तुमी उलोवंक नजो म्हणून ताकीद दितात. पूण आपोस्तल हे मानून घेनात. कित्याक आमी जावन आसा सत आमी पळयल्लें. कितें आमी पळयलां ह्या सताक आमी साक्षी जावन आसा. जर तर आमी उलयना तर आनी कोणें उलोवचें? तुमी आमचें तोंड दांपयेत पूण सत जावनूच उरतलें. गलिलोयाक धरल्लें. ही भुमी सुर्याच्या रावंड वचना, सूर्यो भुमीच्या रावंड येता म्हणून शिकोवंक सांगिल्लें. पूण तो आयकलो ना. तो सांगा लागलो हें जावन आसा सत हांवें सांगचें. ताका जिवेशें मारलें पूण सत जावन उरलें. आनी हांगासर आमी पळयता बदलावण आपोस्तलांच्या जिवितांत. कसलीच दगदवणी तांचे वयर आयल्यार कसलोच बदलावण तांणी स्विकार करूंक ना. कित्याक जेजूच्या धैर्यान ते बरयल्ले, जिवांत जेजूच्या धैर्यान ते बरयल्ले. जिवांत जेजू तांचे सांगता आसा म्हणलें तें धैर्य आनी बोळ तांचे सांगता आसलें. त्या देखून ते बळवंत जाले, दगदवणी उणें जावंक नात. आनी हांगासर आमी पळयता बदलावण समाजेंत. कसली बदलावण इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी ती जाली. इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी बदलावण जाली एकवटपण. कसलें तें एकवटपण? आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 2 वळ 4:4 ह्या रितीर आमकां पळोवंक मेळटा. जें कितें तांचें थंय आसा तें सर ताणें विकलें. मेळिल्ले पयशे आपोस्तलांच्या हातींत ताणें घाले आनी आपोस्तल ती कोणा गरज आसा त्या प्रमाणे ताणें वांटें केलें. तांच्या मदें कसलोच गरजेवंत म्हणून नातलो. कोणा गरज आसा ताणें वांटें केलें. एकवटपण, सांगातपण. कित्याक जेजू क्रिस्त जिवन जाला. जेजू क्रिस्ताक स्विकार केले, एकामेका ते स्विकार करूंक लागले. तांचे मदें भेदभाव नासलो. दुसरें आमी पळयता समाजेंत बदलावण. नेरो रोमाचो राय जावन आसलो. जो कोण जेजूचो पाटलाव करता, जेजूच्या विशयान शिकयता, ताका मरणाची शिक्षा फावो जाल्ली. आनी जायते असले क्रिस्तांव सुरविल्ल्या त्या 300 वर्सांत जिवंत मारले माते तांकां उजो दिवन हुलपयले. जायतीं गणितां आमच्या चरित्रेंत आसात. पॉलिटिक्साची कोणाक इल्ली नॉलेज आसा? तुमकां समजतलें. जी खंयची पार्टी पॉलिटिक्सांत आसा, एडमिनिस्ट्रेशनांत आसा, सेंटरांत जावं दी स्टेटांत जावं दी, त्या कुशीन सर वन जातात. कित्याक ती बळवंत आसा. ऑपोजिशनाक कोण येता? पूण हांगासर आमी इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी आमी पळयता रोमाचो राय, नेरो राय क्रिस्तांवांक जिवेशी मारतालो. जो कोण क्रिस्ताक पातयेता तो राजनिंदा करता, देवनिंदा करता. त्या देखून ताणें जिवेशी मरा जाय. पूण इगर्ज मातेंत क्रिस्तांवांचो संख्या वाडत गेलो. त्या सुरवेल्ल्या त्या वर्सांनीच 2 लाखां वयर लोक क्रिस्तांव जालो. एका कुशीन लोकांक मरण मेळटलें, लोकांक मारतले, जिवेशी मारतले. पूण तितल्याच बोळान नवो संख्या वाडटलो, क्रिस्तांवांचो संख्या वाडटलो. कित्याक? मरणाचे बे आसा म्हणून न्हय, मरण आसा म्हणून कळीस जावन क्रिस्तांव पातयो मुखार येतले. कित्याक? ताणें क्रिस्ताक पातयेल्लें.
क्रिस्ताचे साक्षी ते जाले जीवन जाल्ले क्रिस्त ताजें सत तांणी मानून घेतले त्या देखून मरण जाल्यार स्वीकार करूंक ते तयार आसले आनी अशें क्रिस्तांवांचो सांको वाडत गेलो आनी चवथें समाजीची बदलावण आमी पळयता उंडो मोडटाना ते सांगाता मेळ्ळे जेजू क्रिस्तान ताजे निमाणे पावटी आपोस्तला सांगाता उंडो मोडलो निमाणे जेवण ताणें केलें आनी ह्यो क्रिस्तांव सुरविल्ले क्रिस्तांव सांगाता मेळटाले उंडो मोडटाले ते जेवण करताले एकामेकाचे सांगतपण एकवटपण ते जेवणांत ते करसितले आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 6 वाक्य 1 ते 5 ह्या रितीर बरयता तांच्या मदें एक तफावत जालो ग्रीक विधव स्त्रियांक जेवण उणें मेळटा म्हणून एक आपावाद जालो सांगातपणी जेवणांत जालें आपातपणी जेवणांत जालें पूण हांगासर थंय सर्व प्रॉब्लमां सॉल्व जातात कित्याक जेवण गरजेचें न्हय जेजू क्रिस्त गरजेचो तर क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी कसो आसा आज आमचो भावार्थ जिवान जेजूक आमी पातयेतावंगी जिवान जेजू आमचे दायज म्हणून आमी पातयेतावंगी तो इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी सुरविल्ल्या त्या शंकरांनी आसलो तो भावार्थ बळवंत भावार्थ आज आमचो जाला गी आमच्या वयर कितेंच कांय प्रॉब्लम आयली तर कितेंच दगदूण आयले तर पयलें बोट जोखून आमी सांगचें आमच्या समुदायांत IAS ऑफिसर नात आमच्या समुदायांत IPS ऑफिसर नात आमच्या समुदायांत राजकारणी नात बोटां आमी दाखयता इशीन आनी तिशीन बोटां आमी आमकां दाखयता म्हजो भावार्थ कितलो आसा इगर्ज मातेच्या सुरिल्ल्या वर्सांनी दगदवणी आसली इगर्ज मातेच्या सुरिल्ल्या वर्सांनी जेजू क्रिस्ताक पातयल्यांक जिवेशी मारताले आनी मरणाची शिक्षा फावो जाताली तसली शिक्षा आमकां फावो जावंक ना पूण तांचो भावार्थ बळवंत आसलो भावार्थान ते पातयेताले जेजू क्रिस्त जिवंत जाला म्हणले साक्ष तेच जावन आसले तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज होच जेजू क्रिस्त आमच्या मदें ह्या लितुर्जीन हांगासर आसा ही सगळी लितुर्जी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे जिवंतपणाची लितुर्जी आज आमी पातयेया जेजूच्या उतरांनी आमी बरया तो जिवंत जेजू क्रिस्त आमकां बळ दिवन दी आमच्या जिवितांत कश्ट येताना आमकां दगदवणी येताना तसो जिवंत जेजू क्रिस्त आमचे दायज जावं दी मरणाचो अर्थ आमी स्वीकार करया जेजू क्रिस्त मरण पावलो जिवन जालो हेंच जिवीत म्हजें आनी तुमचें जातलें आमचें जातलें त्या देखून आयची लितुर्जी आमी आचरण करता आसतना मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटयत आसतना मागया आमी तो इगर्ज मातेचो भावार्थ सुरविल्ल्या क्रिस्तांवाचो तो अखंड भावार्थ बळ अदीक भावार्थ आमचो भावार्थ जावं दी आनी अशें जिवन जेजू क्रिस्ताची काणी सांगची न्हय जिवन जेजू क्रिस्ताचे विशांत आमी उलोवचें न्हय जिवन जेजू क्रिस्ताचे साक्षी आमी जावया जिवन जेजूक आमी घेवन या आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत त्याच जिवन जेजूची साक्ष आमी वापरया अशें बदलावण आमच्या जिवितांत बदलावण आमच्या समुदायांत बदलावण आमच्या राष्ट्रांत जातली पूण दगदवणी सडल्यार त्याच जेजू क्रिस्ताच्या पातयेंत आमी रावया